आपाचो फुडारी अरविंद केजरीवाल करप्शन आड मोहीम सुरू करून पॉलिटिक्सांत आयलो आनी गोंयांत येवन वोटरांक पयशे खावपाची देख दिता म्हूण काँग्रेसीन फोग काडलो। दिल्लीची वाट लागली आनी केजरीवाल लोकांक करप्शन शिकयत पंजाब आनी गोंयां पावलो। प्रकरण वेंचणूक आयोगा कडेन व्हरतले म्हूण ट्राजान सांगता। आप आनी बीजेपीन खंय एकठांय सेक्युलर मतां फोडपाचो प्लान केला। Take money from all political parties but vote for AAP. You are teaching corruption and you are going to read out corruption. Is this not inducing the people of Goa to be corrupt? Is this not inducing the people to be dishonest? This is what you are come to give Goans? Goans are known to be honest. He has come here to teach the people to be corrupt. And you are going to allow, you are going to rid of corruption when you are teaching to the voter to be corrupt, and he is going to free you from corruption. His mind is polluted. Their hearts are polluted. They don't care for their citizens dying. They have more important works abroad. And this is the government you are going to give Goans, and Goans are going to accept you. No way. Why are you going only in Punjab and Goa? Why not in UP? Both the places the BJP is on their way out. Everybody knows it. Both the places you are sent, crores of rupees you are spending on advertisement. Whose money? Taxpayers' money, and that also false information in the advertisement. आपाक सिंपती दिवन सेक्युलर मतां फोडपाक एल्विसाक बेठेत चौकशेक आपोवपाची खंय बीजेपी आनी आपाची मेळून नाटकां चल्ल्यात. Is that Elvis is likely to be arrested on trumped up charges? There is no likeliness. There is a conspiracy between the BJP and the AAP that Elvis be arrested so that sympathy goes towards him and he breaks the secular votes. This is not a surprise because I explained in the housing board scam, purported scam, the other day, Elvis, who is one of the parties or the first accused in the FIR, was called to the vigilance department in the morning. And after 2 hours of interrogation, he was sent free. And what a hype! Since there was nothing, he has been sent home. Let me remind you all that under no circumstances Elvis could have been arrested on that day. Because Elvis is armed with a High Court order that no arrest can be done till they approach the court and satisfy them. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स बँकेच्या म्हापशे ब्रांचीक आयतारा सांजे उजो लागलो. उज्यांत बँकेची कांय जुनी वॉचर्स लासून गोबोर जाल्यात. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला म्हूण दुबाव. फायर ब्रिगेडीन बरेच डॉक्युमेंट साल्वार केले. त्यांचं स्टोर रूम आसा ताका उजो लागलेलो. त्यांचे ओल्ड डॉक्युमेंट्स आसले ताका सगळ्या कागदांक उजो लागलो. तो आमी आतां कंट्रोल करून उजो पालयल्लो आहा. आमी डिस्पोज करतात ते. उजो कसा लागला? उजो अजून कितें कळोंक ना. आमी इलेक्ट्रिसिटी आनी पुलिसेक लेटर घातले आनी ते आमकां रिपोर्ट दितले मागीर घडले. लॉस बीन काय अजून काय ना एस्टिमेट अजून हे करूंक ना. ब्रांच मॅनेजर आहा कुणाल म्हणून तेजे कडेन हांव आतां हें करता आनी मागीर डिटेल घेता तेजे कडेन कितें कितें लॉस जाले ते. शॉर्ट सर्किट से प्रोबेबली शॉर्ट सर्किट से लगी है. और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पुराने वाउचर्स हैं वही है. पुराने मेजर वाउचर्स जो गए हैं और पेपर्स वगैरह थे. अभी मालूम नहीं. लॉस का तो अभी तक एनालिसिस हुआ नहीं है. उसके बाद ही मालूम चलता है लॉस क्या. गोपाळकांडाचे कसिनोचे लायसन रिन्यू करतले काय ना ते सरकारान 4 सप्तकां भितर स्पश्ट करचें म्हूण हायकोर्टान म्हणलां. लायसन रिन्यू करचें म्हूण ऑर्डर दिवंक मात हायकोर्टान न्हयकार दिलो. सरकाराक 50 कोटीची पेनल्टी भरूनय कसिनो उमकळटा. आपले 101 कोटी थंय आडकल्यात म्हूण कांडाची गोल्डन ग्लोब कंपनी कोर्टांत गेल्ली. सद्याक कसिनो एकल्याच्या नांवार आनी बोट भलत्याच्याच नांवार आसा. कसिनोचे लायसन रिन्यू जायना म्हूण गोपाळ कांडाची गोल्डन ग्लोब हायकोर्टान गेल्या. सोमारा केस हायकोर्टान आयली. कंपनीन सरकाराक 45 कोटी फारीक करून सुद्धा सरकारान तांकां कसिनो लायसन इश्यू केल्लें ना.
सरकाराचे मागणे प्रमाण कंपनीन सरकाराक पेनल्टी आनी रिन्युअल फीचे पैसे फारीक केल्ले. कंपनीन कसिनो आनी बोट मेळून 100 कोटी इन्व्हेस्ट केल्या. इन्व्हेस्टमेंट सध्या उदकान म्हूण कंपनी सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारता. कंपनीच्या अर्जाचो अभ्यास करता आनी कांय दिसांनी कितें तें सांगता म्हूण गोंय सरकारान कोर्टाक सांगला. कोर्ट सरकाराक लायसन इश्यू करपाक सांगूंक शकना म्हूण कोर्टान कंपनीक स्पश्ट केलें. मात सरकारान कंपनीच्या अर्जाचेर 4 सप्तकांत कितें तो निर्णय घेवचो म्हूण कोर्टान सांगला. निमणे कोर्टान याचिका भायर मारता म्हणिल्ल्यान कांडाचे कंपनी याचिका फाटीं घेतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.